मेरे दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है वापस जस्ट इमॅजिन में. बेवॉचाची खबर ऐकलेल्याक हांव खूब उमेदी जाला, खूब खोशी भोगता. 90दांतले ते दशक परत एकदा मेळटले काय म्हाका. वा वा वा, ती स्विम सुटातली ललनाई दर्या देगेर फकत रात दीस धांवत असतात. कित्याक म्हणून देव जाणा. आमकां सांगता लायफ गार्ड जर फिमेल आसत न्ही जाल्यार खूब फावटी पळयल्या पेंवपाक येना ते सुद्दां दर्यान उडयो घालपाक लागता. वाचया वाचया काम. पण हें हांव कितें पळयतां, अरे हें कितें दृश्य पळयता काय म्हणटा हांव. अरे हे सरकार आम आदमीच्या खोशयेचेर बेजार जाता काय कितें. अरे कितें चल्लां. अरे कोण तरी थारयार ते आडयार तेंकां. अरे नाका रे अशें करूंक. अरे बंद करा ते. नाका रे पांयां पडटा रे. अरे शी शी शी. नो प्लीज कोण तरी माझ्या खातीर पांयां पडटा. आडया रे तेंकां. अरे आडया रे म्हाजेन पळोवन वच रे प्लीज. तेंकां थारया रे. रावा रावा तशें करूं नाका. कितें इश्टानो ते आतां होर्डिंग्स कित्याक म्हणून काडटात आनी कित्याक काळे करतात. कसलो त्रास जाता. हे आम आदमीचें सरकार तेका खोशी भोगताले आसूं न्हू. तुमकां सांगता इश्टानो, ही होर्डिंग्स पळयत पळयत आम आदमी ह्या सकाळच्या जेन्ना तो ड्युटेर वयता सामके बॅग भरलेल्या बशींनी तेन्ना तांकां गर्दी लागना, कोण ढुकलता तें लागना, ताका गरमी लागना, ताका घाम येना. कित्याक तो ही होर्डिंग्स पळयत उमेदीन आपल्या कामाक वयता. आम आदमीच्या मनाची रिजवण जाता. ताका दोन क्षण सूख मेळटा. अरे हें जर ह्या सरकाराक पळोवपाचें ना जाल्यार कित्याक अशें कितें त्रास जाले काय म्हणटा. ही होर्डिंग्स पळोवन पळोवन आमी व्हडले जाल्या आनी आतां ही काडून उडयता. म्हाका खरेंच खूब वायट दिसता. बाय द वे सगळे होर्डिंग्स काडून उडोवपाचे आहे मिस्टर शिरोडकर. सगळे होर्डिंग्स काडपाचे आसात अशें कितें थारलां. ओन्ली दोन मडगांव एरिया दोनूच आसा. आता बरें दिसलें म्हाका. आमचें सरकार बेस्ट. आमचें सरकार एकदम बरें. ओके इश्टानो, केन्ना केन्ना आपल्या मनान जें कितें दाबून दवरलेलें आसता पळय तें उलोवन दाखयलें कोणाकूय, कोणा कडेन उलयलें काय बरें दिसता. एक एकदां फक्त होर्डिंग्स दवरले म्हणून. आतां दयानंद सोपटे सुद्दां पळय म्हाका अशेंच म्हणटालो ह्या इंटरव्यूआ उपरांत की आपणाक आयज बरें दिसलें म्हणून. जस्ट इमॅजिन. टिडिडिंग टिडिडिंग टिडिडिंग. आयज आमचे जे गॅस्ट आसा तेंची कितें म्हणून वळख करून दिवं. पेडणेचे पयलींचे आमदार, काय काँग्रेसीचे भावी उमेदवार, काय सतीश धोणाचे आर्डंट फॉलोवर. आयज आमच्या बरोबर आसा दयानंद सोपटे. बोले तो वेलकम आहे. सोपटे पणजे आयनॉक्साचेर झगडी करपाचें कारण कितें. शो बेगीन स्टार्ट जालो म्हणून काय तिकेट मेळूंक ना म्हणून. तिकीट इज नॉट ओनली वन रिझन. एक तिकीट हेच कारण ना. दयानंद सोपटे एव्हिडन्स म्हणजे इंग्लिशीन कितें. एव्हिडन्स म्हणटा पळय, प्रूफ. ओके रायट. हांव परत येता बॅक हितून म्हाज्या. तुमी पयलीं भाजपाचें अध्यक्षपद मागलें, पार्सेकाराक गेलें. मागीर तुमी मांद्र्याची तिकेट मागली, पार्सेकाराक गेली. मागीर तुमी लोकसभेची तिकेट मागली पण कांयच आश्वासन ना. मागीर तुमी मनोहर भाई पर्रीकराक म्हटलें की चल आपणाक ऑपोजिशन लिडर तरी कर. साप खोटें. हांवें केन्ना मागोवंकच ना. गूड, व्हेरी गूड. अरे जी गजाल आपणाक फुडलीं 2 दशकां मेळची ना, तुकाच न्ही कोणाकूच मेळची ना, ती मागोनय अर्थ ना. ऑपोजिशनान आसतना हे इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करून दाखय पळोवया. तेन्ना ओपोजिशन आसतना बिंग इन ओपोजिशन. बरें आसा तुमचे एकदम उत्तम आसा. इंग्रजी तुमची बरी उत्तम आसा. बरें आमी अशें आयकलां की आमदार आसतनाय बी तुमकां खंय आधार कार्ड करपाक भरपूर त्रास जाले, भरपूर तुमकां फावटी घालच्यो पडल्यो, खंय भरपूर त्रास केले तुमकां. खरी गजाल काय म्हणटा हांव. तांच्यांनी म्हाका डेट दिली. पयलीं दिली 18 तारीख, मागीर दिली 24 तारीख, मागीर दिली 28 तारीख. अशें म्हणजे लिंगदो सर फाटीं सांगी पळय
तें आतां खरें कशें दिसपाक लागलां. बरें, फ्रँकली स्पिकींग हें इंग्लिशीन ट्रान्सलेट कर पळोवया. आता फ्रँकली स्पिकींग म्हणजे खरें जर तुमकां सांगपाचें आसा व्हेरी गूड, सामकें व्हेरी गूड. बरें, तुमी दिसतात सामके स्ट्रॉंग अशें म्हणजे घट्ट कशे. पण जस्ट इमॅजिनाच्या फाटल्या एका एपिसोडान तुमी खूब रडले. कित्याक? हे पळयात, जशे आमी एका धुवेचे म्हणजे घरान जी ल्हानाची व्हड धूव जाता म्हणजे चेडूं जाता चली जाता आनी केन्ना ती लग्न जावन ती दुसऱ्याच्या घरा वयता. जेन्ना आवय गेली म्हणजे सासरची माणसां जेन्ना ताका निरोप दितात तेन्ना इमोशन जशें जाता त्याच पद्दतीन साहजिकच एका घरान 11.5 वर्सां बऱ्या पैकी गुणां आनंदान नांदलो हांव. बऱ्या पैकी सगळ्याचे संबंध दवरले, रिलेशन मेंटेन केले, आपुलकी निर्माण, इतली आपुलकी निर्माण केली की काय कळ्ळें 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 म्हाका. गंगा जमुना डोळ्यात उब्या का, जा मुली दिल्या घरी तू सुखी राहा. गंगा जमुना डोळ्यात उभ्या का, जा मुली जा दिल्या घरी तू कळ्ळें म्हाका, सुखी कळ्ळें. राहा. म्हणजे बीजेपी ही तुमकां माहेरा समान आणि मनोहर भाई हे तुमकां पिता समान. तुम्ही म्हाका अक्षरशः माहेरची साडी ह्या पिक्चराची याद करून दिलीत. बरें, ह्या निमतान पर्रीकराक कितें मॅसेज? तिचेर येणाऱ्या काळान काँग्रेस पक्षाक स्ट्रॉंग करतलो. ओके, चेंज इन इमोशन, कहानी में ट्विस्ट. बरें, आता तुमकां हांव एक वायल्ड क्वेश्चन विचारता. वायल्ड म्हणजे सामको वायल्ड. इतलो वायल्ड की तो वायल्डेस्ट क्वेश्चन. इतलो वायल्ड की एक परफ्यूम मारतकूच चलया वायल्ड जाता पळय, वास घेतकूच तसो वायल्ड. तुम्ही पैसे घेवन भितर सरल्या काँग्रेसीन. सारकें खरें खरें सांगा, काय भिवनाका. सांगून उडय तूं सगळें. पैसे घेवन भितर सरल्या अशें आयकोंक येयला. खरी खबर ही? आता फ्रँकली स्पिकींग म्हणजे खरें जर तुमकां सांगपाचें आसा हय हय, सांगून उडय आमकां तूं सगळें. हांव तुका सांगता, तूं ही गजाल आनीक कोणाक सांगशीत न्हू जाल्यार डेंजर आसा. पूण तूं आमकां सांगशीत न्हू खरें, कांयच डेंजर ना. हांवें तुज्या भितरूच उरतली ती त्या उवाच्यान. सांग तूं कितें खरें कितें खबर? की पयशाच्या बाबतींत हांवें आजुनय ब्र काडूंक ना. आनी 5 कोटी जे म्हणटात पळय, ह्या 5 लाखाची सुद्दां न्ही, 5,000ची सुद्दां मागणी केली. हे आमी फिगर खंय विचारल्या? आमी फिगर विचारूंकच ना. आमी नंबर ते विचारले कितले? विचारूंकच ना. तूच सांग. बरें, तुज्या बरोबर तुजो एक कलीग राजेश फाटणेकार हो सुद्दां काँग्रेसीन भितर सरलेलो तो पयलीं. असो बोवाळ आमकां आयकोंक येता की तेणी खंय भरपूर पयशे घेतले आनी तो भितर सरला. तेच्या बद्दल तूं कितें सांगूंक शकता आमकां? सांग तूं, भिवो नाका. हांव तांकां मनानसून मानता, कारण ते म्हाका तसो रिस्पेक्ट दितात, म्हाका मानतात, आदरय करतात. पूण तेंचे बद्दल उलोवप हें म्हाका सोबना. ओके, तुजो भावार्थ तो, तूं ताका मनानसून मानता, बरें आसा. पण आमी जें कितें पळयलें पळय तें सामकें शॉकाद करपा सारकें आसा. तुका आतां दाखयता हांव तें. आमी अशें आयकलां हालीं खंय राजेश पाटणेकर खंय फक्त पयशांचीच भाशा उलयता. खंय उतरां कडून पयशे दिता खंय तो. आनी ताका खंय एका जाणटेल्यान पयर फाटीं कांय दीस पयलीं विचारलें खंय राजेशाक, तुका बाबा बिचोलेची टिकेट मेळटली शुअर आहा तूं? सोमते खंय पयशे काडून दिले खंय ताका. जी उतरांक पयशे करता दिवपा लागला पळय. तूं विज्युअल पळय, मागीर तुका विश्वास बसतलो. आमी तर शॉकाद जाले. पळय, मातशें लाय रे. पळयलें मरे तुवें आतां कितें उतराक पयशे दिवप रे. म्हाका दिसता ताका कोणाची तरी वायट संगत लागल्या हालीं. अशें दिसता. तुका कितें दिसता? हें हांव मानूं शकना. बरें, आतां जे राजेशान केलें पळय, अशें तुमी बी कितें करपाची शक्यता आसा फुडें बी? इन पॉलिटिक्स म्हाज्या परस तुमी जाणात, आयज जें कितें घडटा तें फाल्यां नासता. हांव म्हटलां आसतलें, हांव मान्यय करता. पण तें म्हणणें जशें हांवें म्हटलें, इन राजकारणान आयज उलयल्लें फाल्यां नासता. त्या प्रमाणे जरी तेंच्यांनी सांगलेलें आसतलें
जाल्यार ती फाल्यां नसूय शकता. म्हणून हांव म्हणिना ती कॉन्क्रीट अश्युरन्स म्हणूं शकना. इश्टानो, एकंदर ह्या राज्याची कितें धडगत ना म्हणून म्हणटा जय हिंद, जय गोवा, जय शाह कमिशन. इश्टानो, तुमचे फीडबॅक्स धाडात ऑन paresh@prudentmedia.in और तुम्ही म्हाका SMS करूं शकता. टायप करा गोंय FB स्पेस सोडा, तुमची मॅसेज टायप करा, तुमचें नांव आनी जागो आनी ती मॅसेज धाडा 59898 ह्या नंबराचेर 59898. आनी आमच्यो कोंकणी खबरो, इंग्लीश न्यूज वा आमची खंयचीय कार्यावळ पळोवनशी दिसली केन्नाय खंयच्याय टायमार जाल्यार जस्ट लॉग इन टू prudentmedia.in. आनी ह्याच बरोबर हांव तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां व्हेरी हॅप्पी दिवाळी. तुमकां दिवाळीचे हुनहुनीत परबी दीत. हांव चल्लो, परत मेळोया फुडल्या मंगळारा. तो पर्यंत देव बरें करूं. स्वताची काळजी घेया. गुड बाय.